मिसाची भेट सुरू करताना सुरुवातीक गायन गाऊया A30 पेज 15 A30. Ulasane sorves porat vakana sokya kurchano devakayon pora. Ulasane sorves porat vakana sokya kurchano devakayon pora. Sorves poraci बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजू ह्या संवसारांत एक केरीत मिसांव घेवन आयलो. हे मिसांव फुडें व्हरतना ताणें भेदभाव केलो ना, जात कात पळोवन ना, गरीब क्रिस्त असलें अंतर दवरिल्लें ना, पूण तो सगल्यांक सोगोट जालो. आपले मोनाची कोपर करतना तो असो उद्गारलो, जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना सगल्या मनशां ओडूंक हाडटलो. जेजू बरें गवळी ह्या संवसारांत सगल्या एकठांवन सांबाळून वावुरलो. सगल्या मेंढऱ्यांचो ताका हुस्को. हें सोत आजच्या शुभ वर्तमानांतल्यान विचून काडलो विशय आमचे मुखार दवरता. आनिकूय मेंढरे आसात, तांकांय हांवें हाडूंक जाय. आयज बरे गवळ्यांचो आनी धर्म प्रांतीक सेमिनारांक भेटयलोलो आयतार आमी पाळटाव. आमच्या धर्म प्रांता पाद्रीचे आकारणीचो वावर अदीक प्रमाणे कोत्तोली ती घरांत आसात. सालगांवची धाकटी सेमिनार, रायतूरची व्हडली सेमिनार आनी आदलें गोंय आसलोलें गवळीक विद्या मंदीर. ह्या आकारणीचो घरांतल्यान आमकां जेजू काळजा सारकें सगल्या शेड्यांचो हुस्को दवरतलें गवळी मेळून म्हूण मागता. आमचे कुटुंबांनी देव आपोवणी अदीक आनी अदीक किरलावन येवंक मागुया. जेजू बरो गवंडी आनी आमी ताच्यो शेळयो. आनी शेळयो कश्यो ह्या बऱ्या गवळ्या भाशेन जावंक आमी जायते फावटी विसरल्या. बऱ्यो चिंतनां, बरे आवडे आनी तशेंच बऱ्यो कन्यो करूंक आमी जिवंक आमी विसरल्या. तर ह्या आनी सगल्या पातकांचो ह्या वेळार दूख धरुया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजांतावन दूख धरतल्या, बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर,
बापाच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. मोहिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसा भेटेंत आमी खेरीत भाशेन मागता आपलो वाडदीस समोरुमता मंजुला नरोना बेलिटा कार्वालो 21वो वाडदीस समोरुमता लेनिसिया रॉड्रिक्स देवाक आर्गां दिता मिरियम डिनीज आलिफा फेर्नांडीस जॉन गोयश तशेंच लोग्नीक वरोस पाळटात लिबिनिया आनी आयझॅक वाज सांतान फेर्नांडीस आनी मिंगेलिना फेर्नांडीस देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांकां राखूं आनी सांबाळूं. प्रितीच्या बापा तुजे आज्ञे पोरमणे आमच्या बऱ्या गवळ्यान आप कुशेन शेळयां पासत आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ह्या व्हडा मोगा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी संवसाराच्या समेस्त मनशांक त्या एकल्याच गवळ्याचो मोग ओळखून ताच्या हिंडांत भितर सरूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन मुदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें पोरजेच्या फुडाऱ्यांनो आनी जाणटेल्यांनो एका पिडेवंतांताय आमी एक दोयाल कोणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाच्या आख्खे पोरजेक आमी कोळीत करता. तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केल्ल्या नाजाराताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणशा सोदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबा खालान देवान मनशाक दिवंक ना. देवाचें उतर हें देवाचें उतर आमच्या कानार सारला ताका आमचो जबाब हे पोरी. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातर. म्हणुया जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मिटमीट नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार उदीक बरें. राजकुंड्राचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार उदीक बरें. जबाब
जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सुंदीचो फातोर. तुवें म्हजें आलकोलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सुंदीचो फातोर. हे सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब: जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सुंदीचो फातोर. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या गोरांत ताव आमी ताका सूख मागता. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजें किर्तन करतां. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायमोग मिटमेर नासलोलो. जबाब: जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सुंदीचो फातोर. बागीवन जुआवाचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानू, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनू, आतांच तांव आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून परेन उगडापें जालो ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातलें, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयता हाची आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हें. सगलीं उबी रावया. म्हणटा, हांव बरो गोंडली, हांव म्हज्या मेंढऱ्यांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून फारिसेवांक म्हणलें, हांव बरो गोंडली मेंढरा पासत आपलो जीव दिता. पूण मुशारीकार जाल्यार आपूण गोंडली न्हय आनी आपली खाशाची मेंढरां न्हय देखून लांडगो येता तो देखता आनी मेंढरांक सांडून पार काडटा. आनी लांडगो तांकां धरून व्हरता आनी दुस्पटायता. तो मुशारीकार आनी ताका मेंढऱ्याचें कांय पडूंक ना देखून तो पळून वेता. हांव बरो गोंडली, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. आनी हांव म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दितां. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात, तीं ह्या गोट्यांतलीं न्हय, तांकांय हांवें हाडूंक जाय.
ती म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गोंवडी. हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव काडिना पूण म्हजीच खुशेन हांव म्हजो जीव दितां. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी ती परतून घेवंक म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू बरो गोंवली आनी आमी ताच्यो शेळयो. आनी बऱ्या गोंवल्या भाशेन आमी बऱ्यो शेळयो जावंक गरज. बरो वो बरी वो बरें कितें आमी जेन्ना हें उतर वापर करता तेन्ना जायतो अर्थ आसा. जेन्ना हांव म्हणटा एक बरी वस्त, ती वस्त जो कितें हांव वावर करूंक सोदतां त्या वावरांत म्हाका आदार आनी तेंको फावो करतली वस्त. एक बरी वस्त जेन्ना ती म्हाका चड आवडटा आनी ती आसल्या उपरांत म्हाका सुसेग मेळटा, हांव शांत जातां, बरें म्हाका दिसता, तेन्ना ती एक बरी वस्त. मोगाच्या भाव म्हणून एक बरो मनीस. केन्ना आमी एका मनशाक बरो मनीस म्हणटा? जेन्ना आमी जायते फावटी एक मनीस मरून वेता, जायतीं जाणां म्हणटा हो मनीस बरो आसलो. बरो आसप म्हणल्यार, एक बरो मनीस म्हणल्यार ताचे भितर भासकळपण ना, मेलीस म्हणटा तें ना. एक बरो मनीस केन्ना कोणाचें वायट चिंतिना. एक बरो मनीस केन्ना कोणाच्यो खबरो करिना. एक बरो मनीस सदांच आदाराक पावता. एक बरो मनीस आपल्याकूच उणें करून दुसऱ्यांक फावो करता. एक बरो मनीस दुसऱ्याचें वायट चिंतिना. एक बरो मनीस सदांच आयतो सॅक्रिफीस त्याग करपी मनीस. एक बरो मनीस आपल्या खाला आसा त्या मनशांक बरे भाशेन चलयतलो, वाडयतलो, राखतलो मनीस. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू बरो गोंवळी आनी ह्या बऱ्या गोंवळ्यान आपल्या शेळयां खातीर आपलो जीव दिलो. एक बरो मनीस दुसऱ्यां खातीर आपलो जीव दिता. जेन्ना आमचो आदलो स्वर्गीय पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो, जेन्ना तो मरून गेलो तेन्ना एक फामाद एक प्रोटेस्टंट प्रिचर बिली ग्रहॅम अशें म्हणूंक लागलो, हो मनीस एक बरो गोंवळी कसो जियेलो आनी एक बरो गोंवळी कसो मेलो. He lived like a good shepherd. He died like a good shepherd. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी जेजू सारकी बऱ्यो शेळयो, बऱ्यो गोंवळी आमी जावंक गरज. आयज मोगाच्या भाव भयणांनी ह्या दिसांनी कोण काय जावन असो बऱ्यो शेळयो, बऱ्यो गोंवळी. आयज जायते कोवीड हे मारकार पिडेक लागून जायतीं जाणां वावुरतात एकामेकाक सांबाळूंक. पयली सुवातेर द हेल्थ वर्कर्स, हे हेल्थ वर्कर्स आपलो जीव रिस्कार घालून ह्या मनशाची सेवा करतात. जायते जाण दोतोर मरून गेल्यात. एक बरो गोंवळी आपलो जीव दिता शेळयां खातीर, आपल्याचो जीव रिस्कार घालून दुसऱ्यांची काळजी घेता, दुसऱ्यांक राखता आनी सांबाळटा. ह्या दिसांनी जावन आसात जायतीं आमचीं लागशिल्लीं आमची घरचीं, जी घरांत मनीस तळमळटा तेन्ना ताका राखतात आनी सांबाळटात, ताका सगळें फावो करतात, बरो इलाज ताका दितात, होम रेमेडीज करून सगळें फावो करतात. तीं जावन आसात बरीं गोंवळी. मोगाच्या भाव भयणांनो, हांव नोको आमचे राजकारभारी खरेंच बरे गोंवळी जाल्यात. भायल्या थोड्या देशांनी जायते बरे राजकारभारी आसात,
ते जायतो वावर करतात. जायतीं हॉस्पिटलां बांदल्यान. ती फर्स्ट वेव जाल्ली ती आतां पासून 1 वर्स आमचे कडेन आसलें. मडगांवचें आमचें व्हडलें हॉस्पिटल जालां काय तें रेडी. आयज आमचे राजकारभाई खरेंच बरे गवळ्ळी, आपल्या शेळयां खातीर जीव दितेले गवळ्ळी काय हांव नको. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमीच दर एकल्याक आमी बरे गवळ्ळी, आमी बऱ्यो शेळयो जावंक वावरुया आमच्या गोरच्यांक. आनी एक म्हत्वाचें तें म्हणल्यार आमच्या गांवांत आमी बरे गवळ्ळी, आमी बऱ्यो शेळयो जावंक वावरुया ह्या दिसांनी. आनी कशे भाशेन आमी जातल्या आमच्या कुटुंबांनी जायत्या जाणांक जरी जायते फामिलींनी घोडीक कोवीड दुयेंस लागलां आसतलें. हांव ओगी बसून आसा, दुसऱ्यांक हांव सांगिना. दुसरो म्हज्या घरांत येता, म्हाका मेळटा, म्हाका म्हजे कडेन उलयता. असले बरे गवंडी केन्ना जावचें ना. जेन्ना हांव जाणा म्हाका कोवीड जाला, हांव दुसऱ्यांची काळजी घेतलो. जायते जाणांक आयकूंक येता कोवीड जाला फामिलीन आनी भायर भोंवतात दुसरीं. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी दर एकल्यांनी बरे गवळ्ळी आमी जातले जाल्यार आमचो जीव आमी दुसऱ्यां खातीर दिवंक गरज, दुसऱ्यांक राखूंक आनी दुसऱ्यांक सांबाळूंक गरज. म्हज्यो शेळयो म्हाका वळखतात आनी हांव म्हज्या शेळयांक वळखतां. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी बऱ्यो शेळयो जावया जेजू सारक्यो. एकामेकाक राखुया, एकामेकाक सांबाळुया, एकामेका खातीर जीव दिवया. तर हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. सगलीं उबी रावया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारये थंय जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोस चोंचले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांच्या जिव्याने मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, वखदांचो एकठांय, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्या सगल्या शेळयांच्यो आमची सगली मागणी आमच्या जिविताच्या अंतरेक आमी बऱ्या गवळ्या मुखार आमी घालुया. बरो गवळी एकठांयतात. आमच्या आत्मीक फुडारांनी जेजू बरे गवळीची देख दोळ्या मुखार दवरून आपल्या काळा आशिल्ले पोरचीचो एक हिंद घडून हाडूंक देवा लागीं मागुया. बरो गवळी गाय बांदतात. आमचे राजकीय फुडारांनी आपलेपणा लागून पोरचीक गायळ करून न्हय, पूण बरे सवलती उद्देशी ताची घायल जालेले परिस्थितींत अदीक करून कोवीड-19 ह्या मारामारीक पिडी इलाज दिवंक देवा लागीं मागुया. बरो गवळी वळखतात. आमची कुटुंबांनी जेजू बरे गवळ्याचें काळीज घेवन आनी एकामेकाचो गोरसो आनी सूख दूख वळखूंक आनी एकामेकाक अदीक आदाराची जावंक देवा लागीं मागुया. बरो
फुडकार घेतात. आयज धर्म प्रांतीक पाद्रींचे आकारणीची गोरां खातीर भेटयलोलो आयतार पाळटा. ह्या गोरांतल्यान आमकां जेसू सारकें बरें गोळी मेळूंक म्हूण आनी आमचे कुटुंबांतले ही आपोवणी ओदीक चड म्हूण देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बापा मोगळा, आमकां दर एका काळार तूं आमकां जायते बरे गोवंडी फावो कोत्ताय आनी हे गोवंडी आमच्या सेमिनारींनी उत्पन्न जाताय. आमच्या सेमिनारीन वावर कोत्तल्या याज्ञिकां पासत, आमच्या सेमिनारी आकारणी घेतल्या आमच्या सेमिनारिस्तां पासत आमी ह्या वेळार मागता तांकां जाता तितलो आमी आदार दिवंक. जावं तो आमच्या मागण्यांचो व दुडवांचो, तो आमकां उदार मोन फावो कर. आनी आमच्या कुटुंबांनी असलीच आपोवणी याज्ञिकपणाची आपोवणी उत्पन्न जावंक दुनिया आमकां पवित्रतायेन भर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दानां तयारीच्या वेळार गायन गावया C4 पेज 29 C4. मोच्या भावां भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां सोडवण मेळचे खातीर आमचे पासत मोगान जेसू आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ताणें तुका भेटयलोलें अप्रिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पिता आनी ताचो मोग आमचे जिणेंत निर्फळ जावंक कदींच निर्मिनाका म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार
आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरलाचें रगत. पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोर गोठुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu nowiane dolo. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu nowiane dolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिंवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्का बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसा भेटेन भाग घेतल्यांची आमच्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांची तशेंच
आपलो वाडदीस समोरंतल्या मंजुला नोरोना बेलिटा कार्वालो 21वो वाडदीस समोरंतल्या लेनिसिया रॉड्रिग्स देवाक आर्गां दितेल्या मिरियम डिनीज अलिफा फेर्नांडीस जॉन गोयश आपले लग्नीक वरस समोरंतल्या लिबिनिया आनी आयझॅक वाज सांतान फेर्नांडीस आनी मिंगेलिना फेर्नांडीस तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन दोर्म दिता. आमचे आज दयसिजीचो आस्कारी सांत झुजे वाज आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरमाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासताच्या सासता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सची येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो तो बरो गवंडी आपल्या शेळयां खातीर आपलो जीव दिता. सांडलोल्यांक एकठायता. हे शेळयेक आमी शेवंक आयल्या ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गायन गावया D46 पेज 74. Sorotaka
प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, आमीच सदां बऱ्या गोंवल्याच्यो शेळयो जावंक आनी तुजे कुशे पोरमणे येराय मनशांक ताच्या हिंडांत हाडूंक आमी अंतरेकता. देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली सुपूर्णायेन एक कोर की मुजोरीकारांनी आनी नागोवण्यांनी दुस्पटायलोली दुसरी मेंढरां आमची देख घेवन बऱ्या गोंवल्याचो ताळो ओळखूंक आनी ताच्या हिंडांत भितर सरूंक पावतलीं. तेन्ना एकूच हिंड आनी एकूच गोंवळी आसून आमी सोमेस तुका एका ताळ्यान वाकाणटल्या. हो दीस बेगीन पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आयज जावन आसा पास्कांचो चवथो आयतार. कालच्या दिसाक इगोर्जेची सफाई केल्या गानापोगा, तालकोंडा आनी कावेरी ह्या वाड्यांनी रावतल्या आमच्या भावां भयणांनी. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो. गेल्या आयताराक तुमचें धोर्मदान जालां रुपीज 42,595 रुपीज. बुधवाराक धोर्मदान जालां रुपीज 4,200 रुपीज. ह्या दिसांनी सदांचे परी मिसां जातलीं, पूण वाड्यांतल्या मेंबरांनी आदले भाशेन सदांच्या मिसार आनी आयताराच्या मिसार वॉलंटियर्स घालून डिस्टन्सींग सांबाळून लोकांक बसोवचें म्हूण मागता. मिसांत वांटो घेतात ताणें वॉलंटियर्स सांगता तें आयकुचें आनी आख्ख्या मिसांत मास्क घालून तुमी रावचें. मिसाची मांडावळ वाडे आसात ताणें करची. मिसांत कोणाच्यानूय वांटो घेवंक जाता. आनी मोगाच्या भाव भयणांनो, एक खरीत भाशेन तुमकां चोत्राय. ह्या दिसांनी आमच्या हॉस्पिटलांनी पेशंटाक वतले जाल्यार थंयसर बॅड नात. दुसऱ्या शारांनी आमी पळयता लोक भायरूच उबे रावन मरतात आनी ताका लागून ऑक्सिजन सप्लाय सारकें ना. तुमी सगल्यांनी आपलो सेल्फ केअर करचें, आपल्या जिवाची काळजी घेवची आनी तुमच्या घरांत आसा तांकां तुमी राखचीं आनी सांबाळचीं. आनी एक विनंती तुमकां सगल्यांक, जरी तर तुमच्या घरांनी कोणाकूय असले सिमटम्स आसात, जोर येता वो खोंकली मारता, थंडी भरल्या, बेगीनूच टेस्ट करचें. कांय ना म्हणून उगी रावचें न्हय. आनी जांकां कोणें जालां ताणें फिरगोचेंत येवचें न्हय. थंडी भरल्या वो खोंकली मारता फिरगोचेंत मिसाक येनाकात आनी एकामेकाक राखात आनी सांबाळात. जरी तर तुमच्या कुटुंबान कोविड-19 विक्टीम आसा, एक दुयेंती आसात जाल्यार तुमी भायर भोंवनाकात. जायते फावटी घरांत मनीस कश्टवता आनी घरांत रावतात तीं सगळीं भायर भोंवतात, हांगा थंय भोंवतात, दुसऱ्यांकूय इन्फेक्ट करतात. आमी बऱ्या गोंवल्याची देख घेवया. जेजू बरो गोंवली आनी आमी बऱ्यो शेळयो जावया. दुसऱ्यांचो जीव राखूंक आमी जाता तितले प्रयत्न करुया. ह्या दिसांनी आमी सेल्फीश जावचे न्हय, आपस्वार्थान बोललेलीं, आपलेपणान बोललेलीं आमी जावचे न्हय, पूण दुसऱ्यांक आमी राखुया आनी सांबाळुया. मायाचे सातवेर आमचे सर्गेस्त पाद विगार फादर कोंसेसांव हाचो पाद्रीपणाचो दीस. ताका सदांच गरिबांचो हुस्को आसलो. हे मनान धरून त्या दिसाक गरिबांक दानां दिवंक आमी सोदता. तुमच्या उदार काळजाक आदाराक आमी रावता. तुमच्यांनी तांदूळ, साकर, तेल, गंव आनी हेर खावपाच्यो वस्तू तुमी हाडून आमकां दिवंक जाता. तशेंच दुडवांचोय आदार तुमी दिवंक जाता. मानोराक कोपेल, जे आमचे कोपेल आसा, थंयसर यादनिकाक रावपाक थंयसर एक घर बांदतात. तशेंच दोतोनींक तांकां सुवात नासली भुरग्यांच्यो क्लासीस घेवंक. ताका लागून घोडयेक तीं आमच्या PPC वांगड्यां बरोबर तुमच्या घरांत येयत
तांकां तुमी दुडवांचो आदार दिवचो. अपील्स घेवन ती येतली व डोनेशन कुपन्स घेवन येतली तांकां तुमच्या दारांत येता तेन्ना कितें नाल्यार कितें फूल ना पाकली तुमी दिवची. आमची सेंट विन्संट दे पॉल सोसायटी जायतो बरो वावर ह्या गांवांत करता. आमचे सुमार 28 अदीक कुटुंब आसात जांकां ती आदार दिता. दुडवांचो तशेंच खावपाचे आनी जेवपाच्यो वस्तू तांकां फावो करतात. थोडें कितें आमी तांकां दितात आनी हेंच आमकां मेळपाक ह्या वर्सा आमचें बरें फंड रेजिंगूय जावंक ना. म्हणटच मागता आमी डोनेशन कुपन्स काडटले ते घेवन तुमी हे संस्थेक आपलो बरो वावर करूंक तुमी तांकां आदार दिवचो. फुडल्या सोनवाराक फिरगोजीची सफाई करूंक सोनारवाडो आनी सांतीमोळ ह्या वाड्यांनी रावतली आमची भाव भयणां. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात बऱ्या गोंडल्या भाशेन मोगाच्यो शांतीच्यो आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेल्यो शेळयो जावंक ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन गावया E8 page 81. वांगड्या